विसा उपरांत तुमकां येवकार। कानोळे जावपा आशिल्ल्या वादग्रस्त सनबर्न पार्टीचे कितें तें आतां सोमारा थारतलें। सनबर्न पार्टीची सुरक्षा धरून बाकीच्या सगळ्या गजालींचो नियाळ घेवपाक सरकारान एक खासा समिती नेमल्या। ते समितीचो अहवाल सोमारा सरकाराक मेळटलो आनी मागीरच पार्टीक परवानगी दिवची काय ना ते सरकार थारायतले। मात आयोजकांनी परवानगी गृहीत धरून तिकेटी विकपाक सुरवात केल्ल्यान वेगळो वाद जाला। सनबर्न पार्टीक परवानगी दिवची काय ना हाचेर सरकारान सध्या शादूर भूमिका घेतल्या। उत्तर जिल्हो अधिकारी मिहीर वर्धनाच्या अध्यक्षतेखाला सरकारान एक खासा समिती नेमल्या आणि ही समिती सनबर्न पार्टीच्या व्यवस्थेचो नियाळ घेतली, अशें मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव सांगता। मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव म्हणटा, सरकारान नेमल्या खासा समिती, जिल्हो अधिकारी मिहीर वर्धनाच्या अध्यक्षतेखाला समिती, येरादारी पुलीस एसपी उत्तर गोंय, उजो पालोवपी दळ आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ वांगडी। समितीन शेनवारा पार्टीच्या थळार कांदोळे वचून केली पळोवणी। समिती सोमारा मुख्य सचिवांक दितली अहवाल, मुख्य सचिव गृह खात्याक दितलो अहवाल। परवानगी दिवची काय ना थारतलें सोमारा। गृहमंत्री रवी नायक म्हणटा, शेनवारा म्हाका आनी मुख्यमंत्र्यांक परवानगे विशीं फायल मेळ्ळी। पार्टीचो पुराय अहवाल जाय म्हूण परत धाडल्या। पार्टीचे वेवस्थेचो पुराय अहवाल मागला। मुख्य सचिव पुराय अहवाल सोमारा दितलो। ते उपरांतच पार्टीक परवानगी दिवपाचेर निर्णय जातलो। इतलें आसतना पार्टीच्या आयोजकांनी परवानगी मेळटलीच हें गृहीत धरून तिकेटी विकपाक 2 म्हयन्यां पयलीं सावनच सुरवात केल्या। सोमारा कार्यक्रमाची घोशणा करपाक कांदोळे पत्रकार परिशद आपयल्या। दुसरे वटेन गोवा मोटर स्पोर्ट्स संघटनेचो अध्यक्ष एशली गोम्सान सनबर्न पार्टीक परवानगी दिवची न्हय म्हूण कळंगूट पुलिशे कडेन कागाळ केल्या। ताची प्रत ताणें मुख्य सचिव, पुलीस महासंचालक, गृह सचिव, एसपी उत्तर गोंय आनी हेरांकूय पावयल्या। एशलीन घडोवन हाडिल्ली मोटरसायकल रेस फाटल्या 2 फावटी पुलिशेन बेकायदेशीर म्हूण सांगून जावंक दिली ना। त्या खातीर तो तिडकला। आपली रेस जावंक दिनात, मात सनबर्न पार्टीत घडटात त्या नाका आशिल्ल्या गजालींचें कितें असो प्रश्न एशली विचारता। Our event, the motorsports event, was stopped without giving any reason. There's never been any unlawful acts taking place there. No fights, no drugs being used. Whereas at the Sunburn, there are hundreds of registered complaints and most importantly maybe thousands of unregistered complaints wherein drugs have been used over there, molestation takes place, rapes takes place outside, parking chaos takes place, the residents are put to real hardships because they cannot even enter towards their houses. It's a total mess out there. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी। येता ते विधानसभा वेंचणुकेंत मुस्लीम उमेदवार दवरचे म्हूण काँग्रेसीचेर दबाव येता। गोवा मुस्लीम फोरमान काँग्रेसी कडच्यान 4 तिकेटी मागल्यात। 4 सीट मेळ्ळे ना जाल्यार येता ते वेंचणुके वेळार काँग्रेसी बरोबर रावचे ना अशी शिटकावणी फोरमान काँग्रेसीक दिल्या। काँग्रेस मुस्लिमांक आज मेरेन फकत मतां खातीर वापरीत आयल्या असोय आरोप केला। गोवा मुस्लीम फोरमाची एक बसका शेनवारा पणजे जाली। विधानसभेत मुस्लिमांच्या प्रश्नाचेर कोणूच उलयनात, त्या खातीर आमकां आमचो प्रतिनिधी विधानसभेत जाय अशें फोरम म्हणटा। तांणी मडगांव, वास्को, मुरगांव आनी फोंडेची काँग्रेस तिकेट मागल्या। त्या भायर नोकरी आनी शिक्षणाक आरक्षण धरून 15 मागण्यो काँग्रेसी सामकार दवरल्यात। येता त्या बुधवारा फोरमाचे शिष्टमंडळ प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष आनी हायकमांडाक मेळपाचें आसा। 15 वर्सां जाली, एकूय 40 MLAंतल्यान एकूय MLAन मुसलमाना खातीर खंयचेच इशूचेर असेंब्लीन उलोवना। त्या पार्टी कडेन आमी ह्या फाटी 4 तिकेट्यो मागिल्ल्यो आसात। एक मडगांवान, दुसरे फोंड्यान, तिसरे मुर्मुगांवान, चवथो वास्को। आनी होच मेमोरंडम आमी आतां हायकमांडाक बुधवाराक आमी दितले। बुधवाराक हे जे हायकमांड जे आसात दिल्लीसान हांगा येवपाचे आसा आनी तांच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिल्ले आसा की ते आमकां मेळटले म्हणून। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाक काबार करून काँग्रेसीक सत्तेर हाडपाक मुसलमानाचो मोठो हात आसा असोय दावो फोरमान केला। फोरम म्हणटा, गोंयच्या 155 मुस्लीम आपवावुरपी गटांचो तांकां तेंको आसा। काँग्रेस पक्षान मुसलमानाक फक्त यूज केल्लो आसा। स्लम एरिया जे आसा 90% मुसलमान आसात थंय। त्या मुसलमानाक, त्या स्लम एरियाच्या लोकांक फक्त इलेक्शना वेळार वोटिंगेक लागून यूज करतात। रॅली आसल्यार, पब्लीक मिटींग आसल्यार यूज करतात, पण तांकां रिहॅबिलिटेट करपाचें केन्नाच खंयच्याच आमदारान चिंतूं ना। काँग्रेस पार्टी कडेन आमी सगळ्यान पयलीं कित्याक वतात, कारण काँग्रेस पार्टी कडेन दिसांनी सांगता आमचो रिलेशन 50 वर्सांचो आसा। काँग्रेस पार्टीक गोंयान जर आयज सरकार तेंच्यांनी घडोवन हाडला ते फक्त मुसलमाना खातीर, कारण MGP जेन्ना गोंयान आशिल्ली, MGPक वायप आवट करपा खातीर काँग्रेसीक मुसलमानांनी सपोर्ट केल्लो आसा। पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ। वेंचणूक आचारसंहिता लागली तरी कदंब महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी धरणे सोडूंक ना।
वेंचणुके मेरेन मागण्यो तडीक गेल्यो ना जाल्यार मतदानाचेर बहिष्कार घालपाचें तांणी थारायलां. फाटले 11 दीस जाले हे कामगार धरण्याक बसल्यात. हांकां रेग्युलरायज करिनासतना ते तेंचे कडसून पयशे घेवन तांकां हेंच्या पयलीं रेग्युलरायज करूंक सोदी तें म्हाका दिसता आतां खंय तरी बंद जातलें आनी हेंचो मार्ग ओपन जातलो. रेग्युलरायज करपाचो आमचो कदंबाच्यो मागण्यो त्यो आसा पळय त्यो दिनात जाल्यार आमी ह्या राजकीय पक्षाचेर जो काँग्रेस पक्ष आसा, BJP पार्टी आसा, NCP आसा, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी आसा, आमी हांकां मतदान करिनासतना ह्या मतदानाचेर बहिष्कार घालून आनी आमी ते इलेक्शनाक तांकां हें करतले, आदार करतले. कदंब महामंडळात बदली कामगार म्हूण कितलींशींच वर्सां जालीं हे कामगार आसात. मात अजूनय महामंडळान तांकां कायम करूंक ना. हे आनी हेर मागण्यो घेवन तांणी आंदोलन सुरू केलां. मलेरिया कामगारां प्रमाण सरकारान तांकांय आश्वासनां दिल्यात. 11 दीस जाले हे कामगार पणजी बस स्टँडार धरण्याक बसल्यात. फाटले 2 दीस जाले तांच्यो फॅमिली तांचे बरोबर बसतात. आयतारा ते बायल भुरग्यांक घेवन कदंबाचो संचालक पुताळदोक मेळ्ळे. आमी ह्या धरणाक पळय आयज भुरग्यांक घेवन बसल्या. जे आमी आयज हाल काडटा ते हेच्या फुडें ताणें आमकां जेजसाच्या हेतून हाल काडूंक दिवपाचें ना आनी देवा कडेन मागता, जेजसा कडेन ते एमडी कडेन मागता की आमकां बेगींतले बेगीन ऑर्डर दिवपाची. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार सनी नार्वेकार. आता घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव.